फातोड्डेची उदरगत जाल्या असो दावो करून फकत दिशाभूल करपाचें काम जालां। फातोड्डेची उदरगत केल्या अशें सांगपी लोकांक उदरगतीच्या कामाविशीं चर्चा करपाक येवपाचें आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिलें। राज्यांतल्या कार्यकर्त्यांक शिस्तबद्ध रावपाचो सल्लो दितना पक्षाची शिस्त पाळनात ताका भायर सरपाची वाट दाखयतले अशें फातोड्डे जाल्ल्या कार्यकर्त्या मेळाव्यात तो उलयतालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। 3 किलोमीटर एरियाचे रेडिएशन असतात 3 किलोमीटर आणि ह्या 3 किलोमीटरच्या एरियान भितर जो कोण पळय डेव्हलपमेंट जालो म्हणटा न्ही ताणें ताचें उत्तर दिवपाक जाय। उलोवपाक सोंपें, साफेराव म्हणटा ताचें पार्ट 2 हांगाच आसा। उत्तर दिया। आज पासून बस स्टँड कित्याक जायना? येते होंडा, येते सांखळे, येते केप्यां, येते पाड्यां सगळे कडेन बस स्टँड जाता, पण सातोर्डा सारको, मडगांव सारको दक्षिण गोंयचो भाले किल्ल्यान आज सुद्दां बस स्टँड जायना। कारण कितें? दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना हांव आमदार आशिल्लो, बरोबर सांगलें तांच्यांनी। भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आशिल्लो, विरोधातलो आमदार आशिल्लो, पण तरी पण फातोर्ड्यान जितले प्रोजेक्ट आयले त्या प्रोजेक्ट म्हळ्यार रवींद्र भवन, तो प्रोजेक्ट आयलो हॉस्पिटल, तो प्रोजेक्ट आयलो कलेक्टर बिल्डिंग, तो प्रोजेक्ट आयलो एससीपीडीचें एक्सटेंशन, तो प्रोजेक्ट आयलो होलसेल फिश मार्केट, तो प्रोजेक्ट आयलो आयटीआयची सेकंड बिल्डिंग। म्हणजे जाहीर हांव एवरी टायम दिता, एवरी टायम आतांय दिता। एक तरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात आनी हांव राजकारणांतल्यान भायर वचतां। एक तरी दाखया सिग्नेचर प्रोजेक्ट। ह्या पक्षाची कितें मर्यादा आसा, ह्या पक्षाची एक शिस्त आसा। ह्या जे जाणटे अटल बिहारी वाजपेयी, ह्या अडवाणीजी, नरेंद्र मोदीजी, हे सगळे जे राज्य 18 वरां काम करतात ह्या दिसाचे आनी हो पक्ष अर्द वरां भरता, ते असे 4-5 कोण तरी येतात आनी कित्याक उलयतात आनी पक्षाची इज्जत आसती घालतात। हें कशें जावचें ना। हें कित्याक लागून जाता सांगात पळया। कोण तरी मागीर कमेंट मारतना बरयतले, तुमी हाका हाडलो मरे, तुमी ताका हाडलो मरे, तुमी ताका म्हणटा हाडची कित्याक पडटा? ताचें कारण आसा। ज्या वेळेचेर जेन्ना कॅन्डिडेट जेन्ना दवरिल्लो आसता, म्हाका हो नाका आनी कोणीय चलता, म्हाका हो नाका, म्हाका तो नाका म्हणटा आनी मागीर तुमी बदल्याच कडेन खाणार वचून हात घालता।